नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी हे पळय बटाट घेतल्या आनी टोमॅटो घेतला हाचो न्ही रोस करूया आनी बरो जाता रुचीक रोस। तेका लागून कितें साहित्य जाय ते हांव तुमकां सांगता। हे पळया सोय जाय, ही आतां 3/4 नाल्लाची सोय आसा, धाकटो आनी सोय तेका चड नाका। हे आसा कांदो अर्दो असो मोठो आसलो तो पळय, ओली कोथंबीर, हिरवी मिरची, हो बारीक शिनला कांदो, करवील, आले, लसूण आनी हे आसा मीठ, हळद आनी गरम मसाला। हातून लाल मिरची पावडर बीन सगळे आसा आनी हे आसा तेल। हे 2 चमचे हांवें पळय कायलेन घातल्या, कायल दवरल्या तापले आनी तेलूय तापले। आनी ही न्ही झटपट रेसिपी जाता तशी। हे पळय फक्त हे भाजपाक जाय, भाजले की रोखडी जाता। लसूण घातली, कांदो घालुया। हे रेसिपी फक्त न्ही तुमकां हांवें हिंग दाखोवंक ना। आतां हिंग काडटा फोडणेक आनी सासवां जाय, सासवां आनी हिंग आसा पळय आनी करवील हो बरो घातलो की ना तातून इतलो बरो वास येता त्या रोसाक जाणा आनी बरें जेवपाक कशें दिसता। मुद्दाम तुमी करून पळया। आतां हो कांदो जावन हे पळया, आतां हो कांदो जालो हे पळय आनी आतां तातूंत हे पळय आले घालुया। कांदो घातलो न्ही जालो म्हणटकची न्ही गुलाबी रंगारूच ही भाजुया सोय। आता ही बरी जावन हे पळया, आता ही सोय न्हू हांवें पळय हितून काडली आनी कायलेन तेच आता कितें करता जाणा, हिरवी मिरची घालता, मातशें तेल आसा, कांदो घालता, एक चमचो सुमार तेल उरलेले तितलेच पुरो तेल येता आसा तेका पुरो। आनीक जाय जर तुमकां अर्दो चमचो घाला, कित्याक आमी वयर फोडणी दितली न्ही तेन्ना तेल आसतलें म्हणून। जाय जर एक चमचो असो घालपाचें, जायत पडल्या नाजर घालप ना, कित्याक ती म्हाजी सोय ही कुडके जाल्ली न्ही तेका लागून म्हाजें तेल उरलें। आता हातून न्ही बटाट घालुया आनी टोमॅटोय घालुया। मातसो मोठो गॅस करूया आनी एक पिंच सुमार मीठ घालुया, कित्याक बटाट्याक बीन मागीर ते भितन वयतले म्हणून। हे पयले अशें
एक 2 मिनटां रावपाचे अशें. आता बारीक गॅस करूया आणि अर्ध मिनिट सुमार दवरूया धापून. आता हातून हे पळय वाटण केला, मसालो घालूंक ना, ती सोय न्ही इल्लीशी घालपाची. आणि इल्ले उदक घालूया. हे पळय इल्लेश उदक घालता. आणि आता धापपाचे आणि हे बटाट शिजोवनी. आता हे पळयात आता हे बटाट न्ही चडशे शिजले, म्हणजे मातशे उरले पळय, पण भितर वयता मातशे आनी शिजूंक जाय. तेन्ना आमी कितें करूया, आता भितर गरम मसालो घालुया. आता तुमकां कितको लागतलो तो आतांच घालपाचो. हे 2 चमचे सुमार हे घातले हांवें धाकटे. आनी हळद घालपाची. आणि आता हे आसा पळय वाटण ते घालपाचे भितर आणि उदक घालपाचे. तुमकां कितले पातळ जाय दाट जाय तशें करपाचें. आता हांव ते एडजस्ट करता. हे पळया हांवें इतले सारकें उदक घातला, म्हणजे चडूय पातळूय करप ना आनी चडूय दाटूय करप ना. आता कोणाक जर दाट आवडटा जाल्यार मातशें उदक मागीर कमी घाला. आणि हेज्याक पातळूय केल्यार जाता, म्हटल्यार ते खूब पातळ कशें जातले न्ही. हे पळय अशें उरूंक जाय मातशें. आता न्ही चवी पुरते मीठ घालुया. आमी पयलीं हेका घातलेले मातशें, आता हे पळय इतलें घालता. आणि हेका आता एक 5 मिनटां उकळी येवंक जाय. पण आता हे बटाट उकाडले, हांव 3 मिनटां हेका उकळी दितले आनी फोण्ण मागीर घालून 2 मिनटां दितले, करून 5 मिनटां करतले. हे पळया आता हेका 3 मिनटां जाली. आता कितें करूया, हे पळय बरें कडक तापला म्हणून हांवें गॅसी वयले तेका सकयल दवरले, तितल्यानूच जाता मागीर ते. आता हातून तेल घातले, सासवां घातली, करबील घातलो, इल्लीशी कोथंबीर घातली आणि हिंग घातला. हे आता ओपन करूया. आणि हे भितर घालूया. आता हे 2 मिनटां आसूनी मागीर जाले हे रेडी टू सर्व. हे पळय हेका आता 2 मिनटां जाली. आता हितून एक पिंच साखर घालुया. ही ऑप्शनल, कोणाक जाय तेणीच घाला, मातशी टेस्ट बरी येता मागीर. आणि ओली कोथंबीर घालुया वयर. आणि कोणाक आता टमाट पयलीं घालपाचे ना न्ही, तेंच्यांनी मागीर बटाट शिजल्या उपरांत घातल्यार जाता.
ग्रेव्हीन सुद्धा आता अशी वयर घातल्यार जाता टोमॅटो. थोड्यांक ती मागीर तन्नी खावपाक आवडना न्ही अशी भुरग्यांक बी, म्हणून ती हांवें ही अशी केल्या. म्हणजे तातूंत न्ही रोसान तिची बरी आमचाण येता मागीर आनी बरें टेस्टीक आनीक लागता. आतां जालें हे, बंद करूया. रेडी टू सर्व. हे पळयात आतां रेडी टू सर्व केला. बटाट आनी टमाट घालून रोस. आनी हो न्ही इतलो टेस्टीक जाता. करबील मातसो जादात घाला आनी हिंग आनी मुद्दाम असो करून पळया, खाया. आनी तुमी आतां हाये फोडणं वयर घातल्या पळय ती तुमी पयली करबील बीन घातल्यार जाता. सासवां बीन ती फोडणं पयली दिल्यार जाता, कळ्ळें न्ही. मागीर तिका शायन बरी येता न्ही म्हणून हांवें वयर फोडणं दिल्या. आतां तेका लागून तुमी म्हाका न्ही लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी असो रोस करून खाया. त्याच बरोबर म्हाका कॉमेंट्स करा. आनी आतां तुमी हो म्हजो व्हिडिओ तुमचो टायम काडून पळयता न्ही, ताका लागून हांव तुमकां खरें मना पासून सांगता, देव बरें करूं.